तुमकां इझी होता कित्याक जी सॉयल जी आहा ती तयार जाल्ली आसता गायनूच तयार जाल्ली आसता तेजे खातीर नॅचरल फार्मींग करपाक एकदम इझी जाता. सो आनी नॅचरल फार्मींग व्हडली काय न्हू, बिन खर्चा शिवाय फार्मींग करप. जे मटेरियल सरान जशें सांगलें, जे आमचे गाय आहा तेजे कडून शेण मेळटा, मूत मेळटा, कचरो मेळटा, झाडांचो कचरो पालो म्हणा आनी कितें मेळटा तेतूनच खत तयार करप, तेतूनच फार्मींग करप. हेकाच नॅचरल फार्मींग म्हणटा आनी व्हडलेंशें कांय ना. पेस्टिसायड आहा ते तुमी घराकच करप. जसे की दशपर्णी अर्क आहा, गायचे मूत घेयात, तितूंत कडलिंबाचो पालो, अडुसळाचो पालो, मागीर सतीन आसा हे सीतेफळाचो पालो, हे सगळे मिक्स करून दशपर्णी अर्क आहा तो तयार तुमी करूंक शकता. तेच्या खातीर तुमी कीड जी झाडां लागता पळय, मिरसांग्या म्हणा आनी कितें तुमच्या घरा तयार करता. आतां चडशे गोंयांचे प्रॉब्लेम आहा आमच्या गोंयच्या लोकांक मिरसांग की मिरसांगे कुडपे येता पळय, जाल्यार का सगळ्यांनी मिरसांग पिड्ड्या जाता. कित्याक लागून ते उदकाचो प्रॉब्लेम आहा, पीएचचो प्रॉब्लेम आसता. तेच्या खातीर गायचे जर तुमी गांवठी गायचे जर मूत यूज केलें 1:10 म्हणजे 1 लिटर मूत घेवपाचें, 10 लिटर उदक घालपाचें, मिक्स करपाचें आनी तेची फवारणी तुमी 15 दिसांनी एकदां तरी करा. सगळे तुमचे मिरसांगे पळय कुडपेले आहा पळय सगळे चेंज जातले आनी बरें जातले. अशें आमी स्वता जर कितें जर तयार करता म्हणजे आमच्या फार्मान मेळटा पळय तेचेरच आमी यूज करप आनी नॅचरल फार्मींग करप. व्हडलें दुसरें कांयच ना. आनी इजिली आमकां करूं येता. जशी तुमची कोंबडी पाळता तुमी थोडेशे तुमी कोंबडी रावता तेचो खत तुमी यूज करा झाडां. केळी तुमी हाडटा कॅनान उडयला पळय तेचो सोपां मेळटा ती कुसया. जो तुमचो कचरो तुमच्या शेतांत मेळटा पळय तोच कुसोवन तुमी खतां करप आनी फार्मींग करप. आतां नाशणें लायता म्हाजें फक्त कितें यूज करता वर्मी कंपोस्ट सॉरी शेण खत आनी कांयच घालून ताका. तेजी फवारणी करता कशी हांव गोवर्काची, कीड ताका लागना. आयज जो मासनो म्हाजे तयार जाता पळय ताका कलर इतलो बरो येता की 3 वर्सां सुद्दां दवरला तुमी तेजो कलर कांयच जायना. म्हणजे आतां असल्या सगळो तांबडो तस्सो रावता. ना तुमी बाजारांत नाशणो हाडा पळय तो काळो पडटा 6 म्हयन्या उपरांत. कित्याक तेजेर पेस्टिसायड आसता, कॅमिकल आसता, सारें घालतलो आसता. तेन्ना कलर तेजो चेंज जाता, टेस्टूय चेंज जाता. हांव जो नाशणो करता 80 रुपयान किलो विकता, बाजारांत 50 रुपया विकता. म्हाजो 80 रुपयान कितें जाता लोक ते टेस्ट आहा, तेका कलर आहा. जे तो जो बाजारांत नाशणो मेळटा न्ही हेचें पीठ जर चेक केलें ट्राय केलें जाल्यार खूब डिफरन्स येता. एकदां घेतलेलो कस्टमरी पीठ जाता त्या खातीर. लोकांक कितें आहा गोंयच्या लोकांक कितें आहा बरें दी मागीर क्वॉलिटी दिया, पयशे दिवपाक कोण रेडी आहा, पयशे दिवपाक कोण फाटीं ना आयज. सो तुमी स्वता खातीर लोक विकूचें सोडून दिया, एटलिस्ट तुमी स्वताक पयलीं ट्राय करा आनी मागीर तुमी लोकांक दिवंक शकता. सो सगळें आमी ट्राय केलें सगळें पॉसिबल आहा. तुमचें सद्या तुजें गार्डन आहा तितून तुमी भाजी रोया आनी कितें रोया तें नॅचरली करा न्हू. थंयच्यान स्टार्ट करा, मागीर व्हडलें स्कील तुमी करूं येता. तुमकां रिस्पॉन्स बरो मेळटा, तुमकां सक्सेस मेळ्ळा जाल्यार तुमी सगळें करूं येता. सो इतलीच सांगता 2 उतरां. लूज दवरूंक जाय नाल्यार भितरले होल मारल्यार वतले न्हू. म्हणून मातसो तर तुमी 2 वरांनी ओपन करूंक जाय ते. नाल्यार जर्म्स भितरले उपयोग कांयच ना. ते जर्म्स आसता पळय ते झाडाक मुनाव वचूंक ना तेन्ना तेजो फायदो मेळटा. हांव आतां डेली हे यूज करता, रेगुलर यूज करता आनी जवळ जवळ म्हाजे कडेन इतले एकदां 40 रुपया लिटर वयता. सर आता हे तुम्ही प्रोसेस आयज केलो न्ही जाल्यार 4 दिसांनी सारखे परफेक्ट जातले. 7 दिसांनी जातले रेडी. 7 दिसांनी रेडी जाता ते. मागीर तुमी 1 ते 2 दिसांनी ते सोंपोवंक जाय, चड दीस रावोंकूच जायना ते. कित्याक ते जीव भितर आसता, बेसन आमी घालता, गोड घालता पळय तेतून जीव तयार जाता. हय ते जीव तयार जाल्यार तांकां खाण कितें ते बेसन आनी गोड न्हू. ते सोंपल्या उपरांत ते मागीर कितें जालें मरतले. सर आता मेलेलो फायदो कांयच ना. कॉन्सन्ट्रेट आसा न्हू ते काडप आनी मागीर अशें म्हणजे डायरेक्टली सपोज तुजी भाजी केल्या जाल्यार भाजयेन स्प्रे केल्या बरें काय तेका उदकान मातशें मिक्स करून उदकान मिक्स केल्यार घालता डायरेक्ट केल्यार व्हडले प्रॉब्लेम जावचो ना. तितले स्ट्रॉंग नासता साऱ्या बरी ते. ओके मी झाडा प्रमाणे जशें की काजूची झाडां तेका कॉन्सन्ट्रेट घातल्या मुळे काय फरक पडचो ना. भाजीपाल्याक मातशें कड़ा जीवामृत बनाने के लिए कुछ जानता है किसी को? कड़ा जीवामृत पता है? तो शेणावर घालायचं आहे. उसी में क्या है कोई भी सूखा गोबर में जीवामृत हमने बनाया, उसी में तैयार जीवामृत तैयार हो गया. तैयार होने के बाद सूखा गोबर रहता है. सूखा गोबर में मान लीजिए 100 किलो अपने सूखा गोबर लिया, उसी में जीवामृत 10 लीटर से मिनिमम 10 लीटर है, मैक्सिमम 20 लीटर भी ले सकता है. उसमें स्प्रे करना है. सूखा गोबर में स्प्रे करके अच्छे से उसी को मिला देना. छाये में सुखाना, पाउडर करके रख सकते 6 महीना तक छाया में रखना. उसी के बाद अपने कितना खेती में अपना डालता है, मान लीजिए 1 एकड़ अपने कोई सब्जी करता है, उसी का मिनिमम 200 किलो से 500 किलो तक अपने डाल के आप लोग आराम से कर सकता है सब्जी.
वो क्या होगा, इसी का मिला है ना, माइक्रोब्स रहता है, उसका संख्या बढ़ती रहेगा, उसका कार्बन एक्चुअली माइक्रोब हम लोग खाना खाता है, उसी तरह माइक्रोब्स के लिए वो कार्बन चाहिए खाने का, ठीक है। तो कार्बन रहेगा तो क्या वो उसके खाने का रहेगा, उनका संख्या बढ़ेगा, बढ़ने के बाद तो उसका तब उसका डेथ हो माइक्रोब्स का कम हो जाए। सभी का जीव का क्या होता है, लाइफ टाइम होता है ना, उसके बाद क्या है संख्या बढ़े रहेगा, उसके बाद अपने ऑटोमेटिक ये हो जाता है, उसके बाद से वो डेथ होने के बाद क्या होता है उसका न्यूट्रिएंट रिलीज करता है, वो पेड़ पौधा का अच्छे से ये मिल जाएगा, ताकत मिल जाएगा। ये एक चीज़ है। कोई भी अपने वर्मी कंपोस्ट का साथ वो मिला के दे सकता है, कड़ा जीवा भी बना सकता है। बेस्ट है आप लोग का गोबर, सूखा गोबर रहता है, कुछ भी आराम से दे सकता है। ये कर तयार केलेलं दिलेलं नाही ह्याच्यावर. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि एक्सपायरी दोन्ही आहे दोन आहे. एक्सपायरी डायरेक्ट नहीं डालना, पाणी करून माहिती गोड बेसन घालतात नहीं गुड़ नहीं है, गुड़ सपोज गुड़ नहीं है, गन्ना का रस है ना, गन्ना का रस भी यूज कर सकता है, सबसे बेस्ट है गन्ना का रस। मोलेसिस भी गन्ना ही नहीं सकते अभी गन्ना खत्म हुआ गुड़ तो अवेलेबल है ना, एक गुड़ फिर भी पैसे से खरीदना ना, गन्ना तो खेती में रहेगा तो एक काट के रस निकल के सर वो गुड़ और बेसन भी ऑर्गेनिक नहीं चाहिए क्या उसको गुड़ और बेसन भी ऑर्गेनिक चाहिए रहेगा वो तो मिलता नहीं बाजार में इसलिए मैंने क्या कहा था, अगर से खरीदना नहीं है, ये याद रखना। लेकिन वो गुड़ और बेसन वो भी घर पे भी कोई तैयार नहीं करता ना वो तैयार करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको दाल है घर में, दाल का पाउडर कर दो, मिला दो नहीं, अलसोड़ा है आपके पास, अलसोड़ा का जाना है तभी तो नहीं होगा नहीं, एग्जाम्पल पानी डालेंगे अलसोड़ा है, नेक्स्ट तो दूध डाल दो, मूंग दाल है। पानी डालने के बाद हमने गुड़ घोरा है, गुड़ इसमें घोरा है, मिक्स किया पूरा, डायरेक्ट नहीं डालना है, गुड़ को मिक्स करके हल्का सा पूरा सा, ठीक है, डाल देंगे। गोबर डाला है इसमें, और गोबर डायरेक्ट नहीं है, ऐसे पानी डाल के थोड़ा ताकि उसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। पानी डालना है और फिर इसमें बेसन डालिए, पूरा डाल दिया, डाल दीजिए इसको भी घोल के डालना है, ऐसे नहीं डालना। पूरा मिश्रण डाल दिया है, अब इसको ऐसे मिक्स करना है। एक दिन में लगभग 2-3 बार मिक्स करना है। आप जितना मिक्स करोगे उतना ही इसके अंदर माइक्रोब्स है, उनकी संख्या में जो है ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी। और इसको जो है छाया में रखना है, धूप में नहीं रखना है, ठीक है। और लगभग जब तक इसके अंदर ढक्कन से ढक देंगे, ओपन नहीं करेंगे, सुबह शाम इसको मॉर्निंग में इवनिंग में आके आपको ऐसे क्लॉकवाइज मिक्स करना है। और तब तक मिक्स करना है जैसे आप 2 दिन हो गए, उसके बाद खोला, अगर इसमें खट्टी स्मेल नहीं आ रही, खटास जैसी, फंगस जैसी, तो समझ लो ये रेडी हो गया आपका। अगर आ रही हो स्मेल तो आपको थोड़ा क्लॉकवाइज मिक्स करना है। तो उसके बाद 1 लीटर जो है ये जीवामृत और 10 लीटर पानी मिक्स करके इवनिंग के टाइम स्प्रे करना है। इसका ढक्कन पैक करके रखना है, ओपन नहीं, रखना है ऐसे ऐसे रखो। नहीं, एक्चुअली सबसे बेस्ट है पण किती दिवस कपड़ा से, कॉटन कपड़ा से कितने दिन तक रख सकते हैं? 8 दिन त्याच्या पुढे मग वेस्ट कपड़े से कवर करके रख दो आप। कपड़ा से जूट रास्ता बस्ता होता है ना, उसके ऊपर कवर कर दो। क्या होगा, एयर पास होगा, एयर पास होगा तो उसको वेट से बाहर निकल जाएगा, वो कंपोस्ट जल्दी से जल्दी वो उसका बैक्टीरिया भी एरोबिक है ना, वो उसको ऑक्सीजन यहाँ से चाहिए। वो इसलिए कपड़ा से बंद, कपड़ा जूट बैठ है ना, ये हवा पास होगा उसमें बंद है। क्लॉकवाइज से ग्रोथ ज्यादा फास्ट होगा। नैसर्गिक शेती आणि सेंद्रिय शेती ह्या संदर्भात असा तर ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आमचे डॉक्टर सतीश सर आसात, त्याशिवाय आमचे राहुल कुमार सर आसात, त्याशिवाय बोमया स्वामी सर आसात आणि आमचे प्रोग्रेसिव्ह फार्मर जे नारुलकर सर आसात की ताणें आपलो एक्सपिरियन्स जो आसा ऑर्गॅनिक शेती पयली तेंची केली अशें म्हणून ताणें सांगला आणि आता ते नॅचरल फार्मिंगाचेर आयला। तर सगळ्यात पयलीं सांगची म्हाका दिसता की पारंपारीक आमची जी शेती आसा, आमची अजूनय काजू जो आसा किंवा
बाकी फणस तुम्ही म्हणा, जी बाकी स्कॅटर्ड जी झाडां मदीं मदीं जी आसात ती बाय डिफॉल्ट म्हणजे पयलीं पासूनच आमची ऑर्गेनीक आसा. ताका कोण शेण घालपाक वचना. इवन आमच्या कुळाघरांनी आसूं जावं काजूच्या बागेनी आसूं जावं ताका आमी बाकीचें कितें खत आसा, कॅमिकल खत आसा हें घालूंक वचना. सो ती आमची नैसर्गिकरित्या ऑर्गेनिकूच आसा, सेंद्रीय पद्दतीनच करता. आनी ताका जो फ्रुट्स येता तेवूय खावपाक एकदम नॅचरल लागतात किंवा तेजो जो वास वेगळो, तेजो टेक्स्चर वेगळो, तेजो कलर वेगळो, हे वेगवेगळे आमकां तेजे गुणधर्म हे पळोवपाक मेळटात. तर नॅचरल फार्मिंगान कितें आहा की तुमी जर सुरवातीक ऑर्गेनीक फार्मिंग जर केलें, सेंद्रीय शेती पद्दत जर केली म्हणजे शेण यूज करून किंवा ऑर्गेनीक खतां यूज करून जर केलीं जाल्यार मागीर तेतून एकदां गांयडोळ किंवा जे नॅचरली गांयडोळ जे तयार जाता ते जर जाले जायत जाल्यार तुमकां मागीर सेकंड स्टेप्साचेर नॅचरल फार्मिंग करपाक खूब इजी पडटा. कारण ऑलरेडी तुमचें जे डेव्हलपमेंट जाता, जे कितें मायक्रो एक्टिविटी आसता, ह्युमस फॉर्मेशन आसता, हें ऑलरेडी जाल्लें आसता. सो ताजे तुमी परत परत यूज करून ते तुमी फुडली जी पिकावळ आसा ती घेवं शकता. आतां जाता कशें की आमी फार्मिंग करतना ऑर्गेनीक खतां घालता, ताच्या उपरांत तण आयले म्हणटा आनी पावसा दिसांनी पावस कमी जालो म्हणटरीच हर्बिसायड मारता, वखदां मारता. सो ताच्या उपरांत जे जीव जंतू जे बेनिफिशियल आसतात, जे खरोखरच झाडा खातीर उपयोगी आसता, जी आमी घातलेली खतां झाडाक उपयोग करून दिता किंवा बाकी जे खतां घातलेले आसता तेजे तेतूर माती किंवा ह्युमस हेतूर तेजो बदल करून दिता, हे जे ऑर्गेनिजम आसतात ते आमी केमिकल जेन्ना मारता तेन्ना ते मरोन वयता. सो एकदां आमी कितें घालता, ऑर्गेनीक खत म्हणून घालता, 10-20 पोतयो घालता, पावसा दिसांनी मागीर तण येयले म्हणटरी वखद मारता. ताच्या उपरांत मागीर आमी कितें करता, एक जिवामृत करतात जावं घन जिवामृत करतात, परत उपयोग करतात. ताच्या उपरांत थोडेशे जीव जंतू परत जे बेनिफिशियल आसा ते तयार जाता, परतून आनी एकदां तण वाडलें म्हणटरी परतून वखद मारता. आनी हेतून हेजो परिणाम असो जाता की आमकां तेजो इफेक्ट जो आसा तो मेळना. आमी दर एकाक जर शेतकाराक विचारला जाल्यार ते ऑर्गेनीक फार्मिंगान फायदो कितें आसा म्हणटात, तर तेतूर सलगतना म्हणजे आमी करीत वयतले अशें ना. आमकां रोखडेंच दिसता की ती हें अर्थ ना भितर, कारण आमी शेण घातलें, तण वाडलें. सो अशें जायनासतना आमी आमचे जर हेक्टराचो जागो आसा जाल्यार टोटल हेक्टराचो घेयनासतना आमी एक तेतूंतलो 2000 स्क्वेअर मिटर इतलो आमी सुरवातीक करून पळोवपाचो प्रयत्न करपाचो. की 2000 स्क्वेअर मिटरान जर तुमचे एक भाजीपालो जरी सुरवातीक आसा जाल्यार तो 2000 स्क्वेअर मिटर तुमच्यान मेंटेन करपाक किंवा तितलो जायना जाल्यार 1000 स्क्वेअर मिटर 10,000तलो आमी सुरवातीक मेंटेन करूं येता. तितून ऑर्गेनीक जे फर्टिलायझर्स आसात किंवा जिवामृत आहा, घन जिवामृत आसात, त्या शिवाय जे बिजांक जे वेगवेगळे ट्रिटमेंट करता ऑर्गेनिकली किंवा दशपर्णी अर्क आसात. आमी आतां भाजी लायल्या उपरांत सुद्दां तांच्यांनी सांगलें जाता की तो एकदम मुट्टेल्ल्या सारकी पानां जाता. खुबशे पळयलात की मिरसांग ह्या दिसांनी मुट्टेल्या सारकी जाता, दर वर्स जाता. मागीर कितें जाता, तो थोडो सीड बॉर्न आसता डिसीज जावं थोडो पाणयाचो प्रॉब्लम आसता, थोडो निसर्गाचो प्रॉब्लम आसता की रातचे खुबसो दव पडप, सकाळीं मागीर वत येवप, हाज्या खातीर जाता. पूण ते सुरवातीकूच तो रोग येवच्या पयलीं, तो येवच्या पयलींच किंवा ती कीड जी आसात, तो व्हॅक्टर जो आसा तो येवच्या पयलींच जर आमी गोमूत्र जावं हे दशपर्णी अर्क जर स्प्रे केलो म्हणजे 8-8, 10-10 दिसांनी, आनी व्हडलेशे एरिया नासता ते आमचे 2-2 कुणगे आसतात, 200 स्क्वेअर मिटराक बीन जाता ते. सो ते जर मारपाक लागले जाल्यार हो जो परिणाम जो जाता पिकाचेर तो जायना. सो आमी हे सुरवात करतना आमी पूर्ण म्हणजे 10,000 स्क्वेअर मिटर आसा तेका सगळ्याक आपूण ऑर्गेनीक करतलो जावं नॅचरल फार्मिंग करतलो हो विचार न करता आमी सुरवातेक आमकां तेजो अनुभव येवंक जाय किंवा आमी सॅटिस्फायड जावंक जाय की बाबा हें केलें जाल्यार अशें जाता. कारण आमी सगळो जर भाग घेवपाक गेले जाल्यार एकी कडेन लक्ष उरना आमचें, ते सगळें मागीर एकदम सरसकट वखद मारता आनी निवळ करून उडयता. सो बारीकसो भाग आसा हो एक आयसोलेटेड भाग असो करून दवरतो. तितूर तुमी भाजी करा, तितूर तुमची केळी आसूं न्ही, सुपारी आसूं, मिरी आसूं, हे 1000 किंवा 2000 स्क्वेअर मिटरचो जर भाग आमी करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तेजो अनुभव 1 आनी 2 वर्सांनी वचना, फुडले 3, 4, 5व्या वर्सा येतलो. आनी मागीर तुमकां विश्वास बसतलो की अशें केलें जाल्यार इतलें पीक येता. आनी तेजें आनी बाकीच्या पिकाची जर तुमी क्वॉलिटी पयली जायत जावं तेजेर टेस्ट पयली जायत, ओवरऑल जर ते फळ पयलें जायत जाल्यार तितून खुबसो तुमकां फरक दिसून येता. सो आमकां सगळ्यान पयलीं कितें करूंक जाय की आमी जर नॅचरल फार्मिंगाक वयतले जाल्यार सद्या ऑर्गेनीक फार्मिंग आमकां करचें पडटलें पयलीं 2-3 वर्सां, जेणे करून आमच्या जमनीत आसलेलो कस तयार जावपा खातीर, आनी ताच्या उपरांत तो नॅचरल फार्मिंग आमी करपाक जाय. सगळो भाग जर घेतलो जायत जाल्यार आमचें लक्ष तेजेर उरचो ना. सो म्हाजी एक विनंती आसा की बारीक बारीक भाग तुमी घेवन सुरवातीक तुमकां तो अनुभव येवंक जाय आनी ताच्या उपरांत आमी तो सगळो भाग घेवपाचो प्रयत्न करूंक जाय. आतां ऑर्गेनीक फार्मिंग जर तुमी करताले जाल्यार ऑर्गेनीक फार्मिंगान तुमी वेगवेगळी जी खतां आसात ऑर्गेनीक, जी शेणाचो बेस घेवन करता, किंवा कोकोनटाचो मागीर तो हस्क आसता जावं बाकीचे कोकोपीट आसता, हेजो बेस घेवन जो तयार करता तो सुरवातेक तुमी वापरूंक जाय. ताच्या खातीर आमचे कडेन सबसिडी आसा. कमीत कमी एक 10,000 स्क्वेअर मिटर जर जमीन आसा जाल्यार तुमी 20,000 रुपयाचें खत घेवंक शकता
आणि 10,000 जे आसा ती बेनिफीट मेळोंक शकता तुमकां 2 हेक्टरापर्यंत तुम्ही घेवं येता की 40,000चे तुम्ही जर ऑर्गेनिक खत घेतलें जाल्यार 20,000 जे आसा ती तुमकां सबसिडी मेळटा मागीर ते तुमी खंयच्याय पिकाक घाला माडाक घाला सुपारीक घाला काजूक घाला सो हो जो बेनिफीट आसा हो तुम्ही सुरवातेक घेवं शकतात त्या शिवाय आता डेमॉन्स्ट्रेशनान आमकां कळटलें की जिवामृत घनजिवामृत कशें करतात ते आमी करून त्या भागाक हांवें सांगलां की थोडोसो भाग आसा त्या भागाक घालपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय जेणे करून आमच्या कडेन देशी गोरवां आसात देशी गायचे शेण जावं मूत हे घेवन बेसन हे आतां आमी डेमॉन्स्ट्रेशनान पळयतले ते घेवन जर आमी करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार निश्चितच तेजो फायदो जातलो आणि बाजारांत विकपाची ही फुडली गोश्ट की चड आमी जेन्ना करतले तेन्ना बाजारांत विकतले पूण सुरवातेक आमकां खावपाक मेळटलें आयज पुराय वर्ल्डाक पळोवपाक गेले जाल्यार विषमुक्त शेती हो एक पर्याय आतां शेतकऱ्यांनी दवरलो आसा कित्याक फुडें आपलें आरोग्य बरें उरपा खातीर आयज आमी पळयता की जी आमकां खावपाक मेळटा ती भाजी जी फळां जी बाकी फुलां सुद्दां पयली जाय जाल्यार सगळीं कॅमिकला शिवाय आयज कितेंच आमकां मेळना सो आमकां पयलीं आमच्या कुटुंबाक किंवा आमकां खावपाक ऑर्गेनीक कितें तरी मेळटलें अशें म्हणून भारत देश पुराय आमी माननीय आमचे मोदी सरकार आसा ते म्हणटात की विषमुक्त भारत हे जावपाची खूब येणाऱ्या पिढी खातीर गरज आसा सो आमी तो एक ध्यास धरून थोडो भाग ऑर्गेनीक करपाचो प्रयत्न करया जेणे करून विषमुक्त भारत ही संकल्पना आसा ती आमी आनी आमचो हातभार लागतलो इतलें हांव निश्चित करता आनी 2 उतरां पळयता देव बरें करूं। अभी मान लीजिए रेनफॉल कैसे होता है आप लोग जानता होगा जून से लेके सितंबर तक हेवी रेनफॉल होता है कोई भी रासायनिक यूज़ करने से क्या होएगा वाश आउट हो जाएगा वो जगह पर आप लोग क्या है ऑर्गेनिक यूज़ करने से ऑर्गेनिक मतलब कंपोस्ट वाला यूज़ करता है खेती के अंदर क्या मिलता है उसी का मल्चिंग करके मैक्सिमम में मल्चिंग उसका कितना रेसिड्यूज प्लांट्स का मिलता है अभी मान लीजिए काजू का पेड़ का पत्ती गिरता है उसी के लेके आप लोग मल्चिंग यूज़ कर सकता है इसी के अलावा कोई दान करता है दान का पुआल होता है उससे हम लोग को मल्चिंग कर सकता है कितना आप लोग को प्रोड्यूस मिलता है वेस्ट का इससे भी क्या होता है हम लोग का प्रूनिंग करता है प्रूनिंग करने के बाद वेस्ट मिलता है ना उसी का श्रेड करके वो मल्चिंग में डाल सकता है डालने से क्या फ़ायदा है मिट्टी में का बायोडाइवर्सिटी होता है माइक्रोब्स होता है ना माइक्रोब्स का संख्या बढ़ेगा और एक सनलाइट सीधा गिरता है मिट्टी में गिरने के बाद क्या होता है वो स्टिमुलेट करता है ग्रास वगैरह आने के लिए वो जगह पर क्या होगा बंद कर देते उसको सनलाइट डायरेक्ट हिट होने के लिए मिट्टी में खरपतवार का काम भी नंबर भी कम होता है।